कोरोनान उडयल्या गोंयची आर्थीक घडी विस्कटावन काम धंदे जाल्यात बंद. मडगांव पालिके कडेन येता ते वेवसायीक आस्थापना बंद करात म्हण सांगपी अर्ज. गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखोवपाची गोवा 365 ची मोहीम चालूच. राजधानीतल्या रस्त्यांचेर जाता चंद्राचे दर्शन. पावला पावलार सापडटात फोंडकुलां. वाहन चलोवप्यांक करची पडटा सर्कस. आदिवासी आयुक्त पदाचेर राजकी नियुक्त्यो जायत आयिल्ल्यान प्रश्न जाले नात सुटावे. गाकुवेधान दवरला वास्तवाचेर बोट. ट्रायबल कमिशन पदाचेर राजकी नियुक्ती नाका. उच्च न्यायालयाचो निवृत्त न्यायाधीश वा कायदे तज्ञाकच नेमचो मागता गाकुवेद. गोवा 365 च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. आदिवासी आयुक्त पदाचेर आयज मेरेन राजकी नियुक्ती जायत येयल्ल्यान ह्या समाजाचे प्रश्न सुटावे जावंक नात. गाकुवेधान वास्तवाचेर नेमकेपणान बोट दवरला. ट्रायबल कमिशन पदावेली नियुक्ती ही राजकी नियुक्ती आसची न्हू. तेका तळागाळांतल्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाची इत्सा जाय. तो कायद्याचो तज्ञ आसचो. देखून ह्या रित्या पदाचेर उच्च न्यायालयाचो निवृत्त न्यायाधीश वा कायदे तज्ञाकच नेमचो गाकुवेधान सरकारा कडेन मागला. प्रकाश वेळीपाचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत आदिवासी आयुक्त पद 4 सप्टेंबराक रिते जाला. हाचे आदी सरकारान ट्रायबल कमिशनर म्हण राजकी नियुक्ती केल्ल्यो. तेतूंतल्यान कितेंच साध्य जालें ना. जमनीच्यो केसी, अत्याचारी प्रकरणां, लता गांवकार ह्या पंगूळ बायलेची बदली अश्यो साबार केसी हुमकळत उरल्यात असो आरोपय संघटनेन केला. पळयात. आतां कमिशन जेन्ना सरकार अपॉयंट करता इतल्या खातीर की ज्या लोकां खातीर जे अपॉयंट केल्ले वतात त्या लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर. न्हय समज खंयचे पॉलिटिकल पार्टी मेंबर समज एकोमोडेट जायना तेमकां हांगा एकोमोडेट करपा खातीर कमिशन उपेग करप न्ही. लोकांक न्याय मेळपा जाय. आतां ज्या मनशाक नॉलेज ना, कायद्याची नॉलेज ना आनी कसली नॉलेज ना, त्या मनशाक समज थिंग अपॉयंट केलो जाल्यार लोकांक न्याय मेळपाक शकतलो. तो लोकांक जस्टीस दिवपाक शकतलो. नाव आतां सरकार जो अपॉयंट करता फक्त सोशल फिल्डान जो कोण एक्टिव्ह आशिल्लो ताका अपॉयंट करता. समजुया म्हगे बापूय समज सोशल फिल्डान भरपूर एक्टिव्ह आसा, भरपूर सोशल काम करता, पूण ताका वाचून बरोवपाक समज येना जाल्यार तुमी त्या पोस्टाक अपॉयंट करतले. आनी तो थिंग समज अपॉयंट केलो जाल्यार तो लोकांक न्याय दिवपाक शकतलो. तुमी एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज अपॉयंट त्या करनात. वर ज्या मनशाक कायद्याची ज्ञान आसा तसली मनशाक ते पोस्टार अपॉयंट कित्याक करनात आनी हातूंतल्या लोकांक न्याय मेळ सारकी कित्याक करनात आमची मागणी. आज पर्यंत सरकारान जेन्ना फर्स्ट ट्रायबल कमिशन सुरू केलें तेन्ना पांडुरंग मडकेकार अपॉयंट केलो, मागीर तेणें आमगे सावयकार अपॉयंट केलो, मागीर प्रकाश वेळपाक अपॉयंट केलो. पूण लोकांचे न्याय हितूंतल्यान म्हाका मेळ्ळो दिसना. केसी पेंडींग उरल्यो, सारके निकाल लागप. जो कमिशनर आमी जे अपॉयंट करतले चेअरपर्सन ऑफ द ST कमिशन, ही शूड बी अ न्यूट्रल पर्सन. तो खंयच्या पार्टीचो आसूं उपकार ना, नाय तो खंयच्या रुलींग पार्टीचोय आसूं उपकार ना. कारण जो जेन्ना जजमेंट दितलो तेन्ना तेजे जजमेंट शूड बी बेस्ड ऑन द फायंडिंग्स. आनी जे कितें फायंडिंग्स आसा तेजे तेणी जजमेंट दिवपाक जाय. नाय खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी किंवा गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान तेणी येवन कसलो जजमेंट ऑर्डर पास करपाची ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. काल मेरेन गोवा 365 गोंयच्या हेर वाठारांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखयली. आता घेयात गोंयची राजधानी पणजी आनी आशिकुशीच्या वाठारांतल्या रस्त्यांचे दर्शन. कोणय पर्यटक पणजे पावल्या उपरांत गोंयची राजधानीची ही अवस्था जाल्यार पुराय गोंयची स्थिती कशी आसूं येता अशें म्हटलें जर तर ती तेची चूक आसची ना. गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखोवपी जायत्या जाणांचे व्हिडिओ सोशल मिडिया वयल्यान व्हायरल जाल्यात. गोवा 365 जाल्यार वेगवेगळ्या वाठारांतलो आखो देका हाल दाखोवपी मोहीमच सुरू केल्या. आनी खुद्द गोंयची राजधानी पणजेच्या रस्त्यांची ही परिस्थिती आमचो खबराकार पणजे सावन सांताक्रूज, मळो, करंजाळे, ताळगांव, बांबोळे सगळ्या रस्त्यांचेर भोंवलो. खंयच्याय वाठारांत त्याचो प्रवास सुखाचो असो जालो ना. कसो जातलो? सगळेच रस्ते प्रवाशांक डायरेक्ट चंद्राचें दर्शन घडयतात न्हय. आनी हो पळयात पणजेचो कदंबा आनी खाजगी बसींचो स्टँड. थंय लेगीत ही अवस्था. सुंदर म्हणजे गोंय, सोबीत म्हणजे गोंय अशें भुरग्यांनी शाळांतल्यानच गावचें. प्रत्यक्षांतलें गोंय हें अशें आसा. पळयात. गोवा 365 खातीर गोंयचे राजधानींतल्यान अमर चावरिया.
कोरोना महामारीक लागून गोयची आर्थीक घडी विस्कटावन पडल्या. काम धंदे बंद जाल्यात. आर्थीक येणावळ सुक्यार पडल्या. तेतून आता मडगांव पालिकेकडेन व्यावसायिक आस्थापनां बंद करपा विशींचे अर्ज येत आसात. तसो कोरोनाच्या आदी सावन हो ट्रेंड सुरू आसलो, पूण आता महामारीच्या काळात दिसपट्टे अर्ज येवपाक लागल्यात. मडगाव ही गोयची आर्थीक राजधानी म्हणून वळखतात. साश्टी तालुको तसेच दक्षिण गोंयचे हे मुख्यालय. मडगाव शहरात कितलीशीच व्यावसायिक आस्थापना आसात. तसेच येरादारीचो विचार केल्यारूय हे मध्यवर्ती ठिकाण. कितलेशेच पर्यटक रेल्वे आणि कदंबा बशींनी हांगासर येत असतात. See, of late, MMC has been receiving a number of applications for closing down the commercial activities, like especially the restaurants, and it's really a cause of concern for us. Lots of commercial establishments are being closed down. So what is the reason? Normally, it is, see, the applicants, they do not mention the reason in their application. We are not supposed to. It is their wish. It's more frequent now. So there is after COVID. Yes. चडशी कशा पद्धतीची आसा शॉपिंग चडशी रेस्टॉरंट्स आसा पयलीं. I think I'm getting at least one these days. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हायवेंचेर होर्डिंग्स आनी पोस्टर लावपाक बंदी आसूनय MES कॉलेजी कडेन विद्यानगरात होर्डिंग्स लावपाचें काम नेटान चल्लां. सप्तकाचे निमणे दीस सोदून काडून हे काम करतात. जर हे काम संबंधीत यंत्रणेन बंद केले ना जाल्यार आंदोलन करून आमीच ते बंद उडयतले. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. विद्यानगरातले लोक सांगतात हे होर्डिंग्स आंगार पडून हे सुवातेर 2 खेपे अपघात जाल्यात. एअरपोर्टा लागीं एके चलयेक मरण आयिल्ले. वेर्णेच्या अपघातात आनीक एक मनीस गंभीर जखमी जाल्लो. कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण हायवेचेर व्हडले व्हडले होर्डिंग्स उबारपाक मनाय आसा. तरीकय होर्डिंग्स उबारपाचें काम चालूच आसता. कांय दीस आमी हांगा पळयता डिवायडरा मदीं कोण तरी खणटालो. आमी फाटीं ऑब्जेक्शन केल्लें ते पेपरार सुद्दां येयल्लें. पूण आतां पळय जाल्यार पळय हांगा व्हडले सायनेजीस म्हणून घालता खंय ते कितें तरी बोर्ड घालता खंय ते. तुमी म्हाका सांगा येदो व्हडलो बोर्ड बॅरिकेडा मदीं म्हणजे 2 रस्ते मदीं घालप जाल्यार मागीर व्हेहिकल ट्रॅफिक कशें वयतलें. आनी इतले रिस्की जातले ते. एअरपोर्टार व्हडले सायनेजीस घातले ते पडून एक चेडूं सुद्दां बावडे मेले. ते वेर्णा जंक्शन कडेन सुद्दां अशे सायनेज पडून कोण तरी इंजर्ड जालो. आनी अशें तर ते मदीं तर रोड डिवायडरा मदीं तर घातले जाल्यार इतले रिस्की जातले की प्रॉब्लम जातले. फाल्यां कोण तरी जीव वयतलो, गाडयो पिड्यार जातल्यो. हो एक बायपास रोड, एक 4 लेन रोड फ्रॉम एअरपोर्ट जंक्शन टू बिर्ला क्रॉस. तेजे नंतर म्हाका रोड खंय वयता तर सायनेजीची म्हाका गरज ना. म्हाका खबर ना कोणी परमिशन दिला ते. हांव अपील करता मोस्टली प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर डोडमानी, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, तेणें हांगा इंटरव्यून जावचें आनी हें काम ताबडतोब बंद करचें. नाजाल्यार आमी विद्यानगराचे सगळे रेजिडंट्स आसा पळय ते येवन हांगा आमी ऑपोज करतले आनी हें बंद करतले. दिस इज टोटली इलिगल. वाय? बिकॉज धाकटे जे सायन बोर्ड्स आमकां हांगा आसा दॅट इज सर्वींग द पर्पज. हे जेन्ना जर कोसळून पडले, 2 इन्सिडंट ऑलरेडी जालेले आहा. तुमकां खबर आसा एअरपोर्टान जे इन्सिडंट जाले, वेर्नान जाले, 2 इन्सिडंट ऑलरेडी जाले. हे जर कोसळून पडले जाल्यार डायरेक्टली व्हेहिकल्साचेर इम्पॅक्ट पडटलो. आनी एज पर द NH गायडलायन्स, नॅशनल हायवे गायडलायन्स, 15 to 20 मिटर्स अवे खंयचेय एडवर्टिजमेंट बोर्ड आसा ते 15 to 20 मिटर्स अवे आसपाक जाय. जाल्यार हे हांगाच कित्याक? and this will definitely create a big problem. I request the concerned party to remove it. I request the government to intervene in the matter as soon as possible. आणि आमकां हांगासर ते एडवर्टिजमेंट बोर्ड नाका. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. शाळा कॉलेजी सुरू करचे आदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभा अधिवेशन घेऊन दाखवचे. राष्ट्रवादीन प्रमोद सावंताक आव्हान दिला. कोरोनाच्या काळात शाळा कॉलेजी सुरू करून आमच्या भुरग्यांक त्रासात घालपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न राष्ट्रवादीन मुख्यमंत्र्यांक विचारला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विधानसभा अधिवेशन घेवपाक भियेता. कित्याक तर आपल्या मंत्री आनी आमदारांचो जीव धोक्यात पडू येता असो भंय तेका दिसता. पूण तोच मुख्यमंत्री शाळा कॉलेजी सुरू करून भुरग्यांच्या जिवा कडेन खेळपाक सोदता काय कितें राष्ट्रवादी काँग्रेसीन रोखठोक प्रस्न विचारला.
कोरोनाचे गोंयांत दिसपट्टे पडपी बळी पळयत जाल्यार भाजपा सरकाराचे प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळां हें दिसून येता असो आरोपय राष्ट्रवादीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन केला. आयज आमचो माननीय मुख्यमंत्री सांगता कितें खबर आसा, आमी आतां स्कुलां स्टार्ट करुया, डिसिजन घेवपाचें आहा म्हणून. हांव माननीय मुख्यमंत्री बीजेपीच्या सरकाराक हांव सांगता, तुमी पयलीं असेंब्ली सेशन घेयात. तुमी 40 जाण एमएलए एकीकडे येवपाक भियातात. कितें एकीकडे येवपाक हे 40 एमएलए भियातात असेंब्ली बसपाक. ते बी पळोवंक गेलेले असेंब्लीन तुमचे अरेंजमेंट पळयत जाल्यार बेंच वायज पळयत जाल्यार ताका सोशल डिस्टन्सिंग धरून जाय तशी असेंब्ली घेवंक शकता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कितें म्हणटा, तुमी असेंब्ली घेयात. तुमी असेंब्ली घेवपाक भियातात. कित्याक लागून तुमी तुमच्या मरणाक भियातात आनी आमच्या भुरग्यांचें भवितव्य आमी मरणाक घालुया. गोंयांत पावता आसतना आमच्या गोंयांत फक्त 17-18 कोविड पेशंट आसले स्टार्टींग. मागीर आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा हो झिरो केलो म्हणून इलेक्ट्रॉनिक मिडिया नॅशनल वायड बरी इंटरव्यू दिवन सांगलें की तेजो सत्कार केलो. आनी जीएमसी कॉलेजीन जे डॉक्टर आसले, नर्स आसले आनी कोणी कोणी हेल्प केल्ले न्हू, वयरसून हेलिकॉप्टरांसून वयल्यान तेंची फुलां बी घालून तेंचें अभिनंदन केलें. पूण आमकां तेन्ना उमेद दिसलेली की ती गोंयांत झिरो आसले म्हणून. आयज दिसाक 10-15 कोविड पेशंट म्हणून आमचे लोक गोंयांत आमचे गोंयची जनता मरता. आनी दिसाक जर 10 आमचे भाव जर अशे मरो लागले कोविडाक लागून, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकडे जे सुशासन आणि प्रशासन जे म्हणतात न्ही, एकदम ताका लिमिट ना, ते लिमिटा भायर कोलॅप्स जाल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. भारतात कोरोनाबाधितांनी 53 लाखांचो आंकडो हुंपला. फाटल्या 24 वरांत 93,337 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. भारतांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 53,08,014 पावला. जाल्यार 42,08,431 जाण दुयेंस मुक्त जाल्यात. भारतात एकाच दिसात 93,337 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. 85,619 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येयले. जाल्यार 95,880 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आता मेरेन भारतात 53,08,014 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 10,13,000 पावलो. जाल्यार 42,08,431 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात 11,67,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशातलो आंकडो 6,09,558 पावलो. तमिळनाडूच्यो केशी 5,30,000 जाल्यात. कर्नाटकान 5,02,982 ची मजल मारल्या. जाल्यार उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 3,42,000 पावलो. पुराय संवसारात एकाच दिसा 3,15,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,70,00,000 वयर गेल्यात. 9,56,000 लोकांक जीण वगडावची पडली. जाल्यार 2,23,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटी वयले हे 5 देश. अमेरिकेतलो आंकडो 65,71,000 पावलो. 53,08,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझीलान 44,97,000 मजल मारल्या. जाल्यार रशियेन 10,91,000 नोंद केल्या. पेरूच्यो केशी 7,56,000 घरात पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. पसरकारांक कुठ्ठाळेच्या नव्या मार्केटात व्हरपाच्या प्रश्नावयल्यान सरपंच आणि विरोधी पंच वांगड्यां मदीं कोफूसांव जाला. पॉलिसी निश्चित जाले बगर आमकां नव्या मार्केटात शिफ्ट करूं नाकात अशें दुकानदारांनी पंचायतीक सांगलेलें आदलो सरपंच रेमंड डिसा सांगता. विरोधकांनी आता कोर्टाची दारां धोडावन विक्रेत्यांक नव्या मार्केटान व्हरपा पासून आडायल्यात. कुठ्ठाळेची सरपंच सेनिया परेरान ह्या नादी सांगिल्ले की विरोधी पंच वांगड्यांक ह्या विक्रेत्यांक नव्या मार्केटात शिफ्ट केल्ले नाका आसले. जाल्यार विरोधी पंच वांगडी सांगतात विक्रेत्यांक आमकां शिफ्ट करपाचे आसलेच, पूण नेमा प्रमाण चड पावणी घेवप्यांकच दुकानां दितले अशें थारिल्ले, पूण तशें जालें ना. वयल्यान केस कोर्टात आसतना विक्रेत्यांक नवे सुवातेर व्हेले. टू द विलेजर्स ऑफ कोर्ताली, सांकवाल, केलोसी कित म्हणून कित्याक थिंग हो सगलो लोक येता कित म्हणून की आमकां कोणाक त्रास करपा नाका, आमकां सगळे व्हड फिशान घालपा जाय भितर, बट प्रोसिजर फॉलो करूया आनी घालाय तांकां भितर. आयज कितें जातलें, शॉपां भितर घायले हाल तांगे रेंट कोण फिक्स करता तें आमकां खबर ना
आनी हाल तर ते ऑक्शन जायन हायेस्ट बिडरान तर शॉप येले दुसरे आनी ते तर रेंट तांकां पडले. हांव नको तो लोक बाबा ते एक्सेप्ट करतलो ना एक्सेप्ट करतलो. जेन्ना आमी कोदेलाची आहलोली तेन्ना आमी हो बाजार शिफ्ट करपाक वताले तेन्ना आमकां गव्हर्मेंट ब्युरोक्रेट्सांनी क्लियर सांगलेलें you all can shift fish vendors, fruit vendors, vegetable vendors, but not shop meat vendors. शॉपां कोणा घालूंक जायना म्हण तुमच्यान कित्याक शॉपा रेंट फिक्स जालो ना. शॉपा इज डिफरंट आनी शॉप इज डिफरंट. नुस्तेकारां वेजिटेबल आनी फ्रूट थिंगा वचून बसले आनी कितें केलें बिजनस वी हॅव नो इश्यू. बाजारांत तर भितर सरोंक जाय जाल्यार बेगीन पॉलिसी करून तांकां भितर घालपाक जाय आसलेली. आमचें कितें घालताय पॉलिसी कोण आम करना आम करता जाल्यार आमी आमची ग्रामसभागेन विदीन मंथ टायम आमी पॉलिसी रेडी करपाचें. मिटींग घेतल्या बाजारांत आनी अशें करून क्वेश्चन करता की खंयचो पंच सारको आसा काय ना तें सांग. हांवूय तांकां विचारता बाबा आमी जर सारकी ना न्ही आनी तांगे पंच जर सारके आसात न्ही कोण सारको आनी सारको आसना हें विचारपाक टायम आसना. तांकां जर दिसता आमी सारकी ना तांणी कसली कोर्टांत घालनी. हांव चॅलेंज करता तांकां आमची कितें सारकी ना जाल्यार हो टायम न्ही हागे सारकी ना तागे सारकी ना कोण सारको आसना. नो वन इज परफेक्ट हांगा. हांगा आमी बसल्या कदेलाचे गांवचो लोकांचो डेव्हलपमेंट करपाक. गोवा 365 खातीर कुट्टाळेच्यान हिरू महाले. आणि गोवा 365 ची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. बाळगात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आणि सांबाळात भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोंयकारांची आवडीचो चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.